Another multiple choice question for class 10 from the unit pair of linear equation. So here given, if in the equation 5x minus 3y equal to 12, the value of y is 6, then the value of x will be. सो हांगासर एक इक्वेशन दिला तुमकां आणि एक वेरिएबल y वेरिएबलाची व्हॅल्यू दिल्या. सो कितली दिल्या y इक्वल टू 6. सो तुमकां दुसरो वेरिएबल जो आसा x तेजी व्हॅल्यू फायंड करपाक जाय. सो हांगासर कितें करतले तुमी. सो फर्स्ट 5x मायनस 3 y ची व्हॅल्यू तुमकां दिल्या 6. ओके, सो y च्या प्लेसीर 6 पुट करतले इक्वल टू 12. सो हांगासर 5x मायनस 3 आतां ब्रॅकेटान म्हटल्यार हेजो मिनींग कितें मल्टिप्लाय येता. सो 3 6 जा 18 इक्वल टू 12. आतां ह्यो कॉन्स्टंट जालो, ह्योय कॉन्स्टंट टर्म जालो. सो नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टंट हांगासर पळयात, जेन्ना इक्वल टू सायन तुमी पुट करतले तेज्या नेक्स्ट जो नंबर आसतलो तो सदांच पयलो येतलो आनी जो कॉन्स्टंट टर्म जो बिफोर इक्वल टू सायन आसतलो पळय तो हांगासर मायनस आसा. सो तो इक्वल टू सायडीक अदर सायड वयतलो त्या टायमार तो कितें जातलो प्लस जातलो. ओके, सो सायन सदांच प्लस आसा जाल्यार मायनस जातलो, मायनस आसा जाल्यार प्लस जातलो. हे सायनी इम्पॉर्टंट आसतल्यो. ओके, सो हांगासर 5x इक्वल टू 12 प्लस 18 हाऊ मच 30. ओके, सो हांगासर x इक्वल टू 30 डिवायड बाय 5. सो चडशे भुरगे कितें करता हांगासर -5 करता. हें रॉंग. ओके, सो जेन्ना हांगासर ते अटॅच आसतले एक्स वेरिएबला कडेन तेजो मिनींग तो डिवायड जाता. सो हांगा आन्सर तुमचें कितें येतलो एक्स व्हॅल्यूची कितली येतली 6 येतली. सो x इक्वल टू 6 येयलो तुमचो. ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. मागीर नेक्स्ट, the solution of the pair of linear equation 3x plus 2y equal to 13 and 2x minus 3y equal to 0 is x equal to 3 and y is. सो वदयच्या इक्वेशनान तुमकां एक इक्वेशन दिल्लें, हांगासर तुमकां दोन इक्वेशन दिल्या. वदर तुमकां x फायंड करूंक सांगलेलो, हांगा y फायंड करपाक सांगला. सो हांगासर कन्फ्युजन कांयच नासतलें तुमकां. सो कितें करात हांगासर एकूच इक्वेशन घेयाच. ओके, दोनूय इक्वेशन घेवपाची गरज ना आनी जे कितें व्हॅल्यू दिल्या हांगासर x इक्वल टू कितले दिला 3. सो हांगासर एक्साच्या प्लेसीर 3 पुट कराच. ओके, वदय केला तशेंच सेम एज इट इज करपाक जाय. 3 3 जा, सो हांगासर नंबर मल्टिप्लाय येतलो. 2y इक्वल टू 13. सो हांगासर 2y इक्वल टू 13 ह्यो प्लस आसा तो कितें जातलो मायनस जातलो. सो 2y इक्वल टू 13 मायनस 9 मच 4. सो हांगासर 4 डिवायड बाय 2 जातलो. सो y ची व्हॅल्यू कितली येयली 2. सो बी इज युअर करेक्ट आन्सर. ओके, सो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक आनी शेअर करात. थँक्यू.